रस्त्याचे रिइन्स्टेटमेंटाच्या कामाक हांगा सगळी जमा जाल्या. जे ऑलरेडी हॉटमिक्स जाल्ले रस्ते हे बिकॉज ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग स्पॉयल जाल्ले आसा, म्हणल्यार पाड जाल्ले आसा, आनी ताजे खातीर स्टेट आनी जे नॅशनल हायवेचे जे वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी रिइन्स्टेटमेंट PWD डिपार्टमेंटान घेतिल्ले आसा हातान. आनी आमी हांगा पिसुल्ले IDC एरिया आनी विलेज एरियाची रिइन्स्टेटमेंट आज घेतिल्ले आसा. हांव आभारी आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी PWD मिनिस्टर की ही जी कितें आमची कामां आसा अत्यंत गरजेची तांणी तांकां मान्यता दिवन आमी आमच्या लोकां पर्यंत ही कामां पावोवपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आशिल्लो. हो हॉटमिक्स जाल्लो रस्तो आनी परत आतां तो बिकॉज ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग पाड जालो आनी आतां तो परत हॉटमिक्साक घाला. सो ताजी बी परवानगी रोखडीच मेळटली. आमचे हांगा इंजिनियर आसा, हांगा आमचे AE. म्हाका खात्री आसा की आमची ताकाय बी मान्यता रोखडीच मेळटली आनी जे कितें आमचे रस्ते आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक ते त्रास जावपाक जायना. कित्याक पावसान खूब हांगा प्रॉब्लम जाता, हेवी रेन्जा खातीर रस्ते आनी पाड जाता. सो बेगींतल्या बेगीन जी आमची नवी फायल आसा ती पास जावन हॉट मिक्सिंग आमी बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाक मेळटलें आनी जो कितें डेवलपमेंट आमचो ऑलरावंड जावपाक जाय तो अशेंच करून आमी हळू हळू करून एक पंचायत वायज सगळे प्रयत्न आसतलो आमचो करपाक.